दर वर्सा बांदकाम खातें मार्च म्हयन्यांत पावसाच्या कामाची टेंडरां काडटा आनी मेच्या शेवटाक काम सोंपयता। ही सगळीं कामां नॉन प्लॅन कामां सकयल जाता। मायाचो पयलो आठवडो सोंपलो तरी बांदकाम खात्यान एकाय कामाचें टेंडर काडिल्लें ना। PWDची पावसा पयलींची मेंटेनन्साची कामां आडकलीं। मार्चांत येवपाची टेंडरां मेचो पयलो आठवडो सोंपलो तरी येनात। पावसा आदीं गटारां, छप्परां, बिल्डिंग्स बाकीचे मेंटेनन्स करपाचें आसता। बांदकाम खातें इलेक्शन कोड आनी नॉन प्लॅनाच्या कात्रीत सांपडलें। 15 मार्च मेरेन इलेक्शन कोड लागिल्लो, ताका लागून टेंडरां आडकलीं। नव्या नेमा प्रमाण बजेटांतल्यान नॉन प्लॅन कामाची पद्दतूच बदल्ल्या। बजेटा उपरांत अर्थ खात्यान नॉन प्लॅन कामां स्पश्ट करपी सर्क्युलरूच काडलें ना। 2 मायाक सगळ्या खात्यांक नॉन प्लॅन कामाची सर्क्युलरां पावल्यांत। नॉन प्लॅन पद्दतीन PWD 15 लाखां मेरेनची मेंटेनन्साची कामां करताले। नव्या सर्क्युलरा प्रमाण नॉन प्लॅन कामाचें लिमीट 20 लाखां मेरेन व्हेलां। हे 20 लाखाचें लिमीट PWD बरोबर WRD बाकीच्या खात्यांकूय लागता। ह्या पयलींच्यो टेंडरांच्यो कांय फायली फायनान्सा मुखार अप्रुवलाक आसात। पावसा पयलींची नॉन प्लॅनांतली मेंटेनन्साची कामां वर्साक सुमार 15 कोटींची आसता। टेंडरां काडूंक मेळूंक नाशिल्ल्यान लागीं सगळींच कामां आडकल्यात। 11 मे मेरेन टेंडरां काडून पावसा पयलीं करपाची चडशीं कामां सुरू करतले म्हूण PWD मिनिस्टर सांगता। बाकीची बारीक सारीक कामां खंय खात्याचो स्टाफ करतलो, पावस मात तेंकलो। इलेक्शन कोड आनी सरकाराच्या प्रोसिजराचेर धुकलून PWDन परिस्थिती मारून व्हेल्या। पावसा पयलीं कामां तडीक लागलीं जाल्यार सुटले, नाजाल्यार हुंवार, बुट्टी आनी गळटेचो इम्पॅक्ट पंचायत इलेक्शनाक बादचो ना इतली तरी वेवस्था सरकाराक करचीच पडटली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।